इम्पॉर्टंट सब्जक्ट गोंयान गाजल्यात। आमी गोंयकार कशे मायकल बाब, आमी जेन्ना उलो मारतात जेन्ना सगळे जगाक आयकूंक येतात। 20 वर्सां फाटीं मेटास्ट्रीप हाजेर आमी केदी मोठ्यो किळच्यो मारल्यो, गोंयकार मेले। कोंकण रेल्वे जाली तेन्नाय आमी किळचो मारलो की ही कोंकण रेल्वे येवन गोंय काबार जातलें म्हणून, कळ्ळें? पूण आमची मेमरी पळय आसा न्ही ती एक अजब है ये, हाणें म्हणिल्लें अजब है ये गोवा केलं म्हणून रोखडेच आमी विसरतात। जे जे त्रास काडले मेटास्ट्रिपाक, जावं 61 पासून लिबरेशन जालें, मागीर वी फॉट फॉर इंडिपेंडंट गोवा, मागीर आमी कोंकणी मराठी खातीर झगडले, मेटास्ट्रिपाक लागून झगडले, मागीर आमी कोंकण रेल्वेक लागून झगडले। तशें आज एक मोठ्ठें खुबळिल्लें सिच्युएशन गोंयांत जालां। कोल ट्रान्सपोर्टेशन, डबल ट्रॅकिंग आनी मोलें। आतां मोलें म्हणटा तो शब्द फक्त लोक मोलेंच म्हणटात, खरें कितें म्हणटा मोलेचें हें कोणाकूच खबर ना। किळच्यो खूब मारल्यात। हाजेर तुमचें स्पश्ट म्हणणें कितें? सी कोल जो गोंयान येता, जो आमचो एमपीटीचो बर्थ आहा, पोर्ट आहा, हो पोर्ट आदी बांदलेलो सेंटरान गोंयान सो दॅट ओवर ट्रान्सपोर्टेशन स्मुथली जावचें म्हणून। ओवर व्हडले शिप्स येवन लागच्यो, थिंगासर ओवर येवन खाली जावचो आनी थिंगासून ओवर एक्सपोर्ट जावचो। सो हितून सेंटराचे पयशे जे आहा, एक्सपोर्ट ड्युटी आसूं आनी कितें आसूं, ते तांकां मेळोन ओवर ह्या पोर्टाक फायदो जातलो। तितून मागीर थोडे प्रमाण म्हणजे बारीक क्वॉन्टिटी कोल जे गोंयांक लागता, 3 कंपनी आसल्यो थिंगा, तितून एक म्हाका दिसता अजुनी चालू आहा, 2 बंद जाल्यो अशें म्हणून आयकता हांव। हे कोल गोंयान आनी गोंया भायर जो कोळसो लागता तो थिंगा येवन खाली जावपाक लागलो। स्लोली तेजी हें जें आहा क्वॉन्टिटी आहा ती वाडपाक लागली। म्हाका उगडास येता, आमी एसेंब्लीन क्वेश्चन घातलेलो हांवें, 9 मिलियन टन्स हो कोळसो एमपीटीन येतालो, एमपीटीनसून अनलोड जावन तो रेलान हिंगा वचप, कर्नाटका वचप। हेचेर जे पोल्युशन जातालें 9 to 12 मिलियन टन्साक तेंच्यांनी परवानगी दिल्ली। आनी मोठो बाबाव एसेंब्लीन जालो तेन्ना हांव आमदार 2012 ते 17। हितून जो म्हाका मनोहर पर्रीकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेणें म्हाका रिप्लाय दिल्लो, त्या रिप्लाया प्रमाणे पोल्युशन आसा म्हणून तेणें दिल्लें त्या टायमार बरोवन। आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक म्हाज्या क्वेश्चनाक तेणें रिप्लाय दिवन तेजे उपरांत मागीर ऑपोजिशनान आनी सगळ्या आमदारांनी एक डिबेट मागली तेजेर, पोल्युशन एट एमपीटी, कॉलिंग अटेन्शन आसलें। कॉलिंग अटेन्शनानसून फायनल आउटकम तेजो जो जालो, मनोहर पर्रीकरान सांगलें की आय वील रिड्यूस द कोल हँडलिंग एट एमपीटी बाय पुटींग अप अ बॅन, म्हणजे इतलोच बसून तुमी करूंक शकता, तेजे वयर तुमी करूंक शकना। आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे कन्सेंट दिता टू हँडल सो मेनी मिलियन टन्स ऑफ कोल वॉज रिड्यूस्ड एट दॅट टायम, म्हणजे हेचेकून वयर वयचो न्हू म्हणून। 9 मिलियन टन्स आसलो तो 12 दिल्लो, मागीर परतून हाडून 9 मिलियन टन्साक दवरलो। सो हेचेर बरो व्हडलो भासाभास जाले, सगळे आमदार उलयले। आनी हांव तेन्ना रुलींग पार्टीन आसलो, पूण आमी गोंयच्या हिता खातीर ते उलोवन तेन्ना आमी ते स्टॉप केल्ले। आयज चीफ मिनिस्टरान उतर दिला गोंयच्या लोकांक की आपूण हे जाग्यार घालतलो म्हणून। आतां जेन्ना ताणें म्हटलां आपूण जाग्यार घालतलो, तो 100% जाग्यार घालतलो। हें गोंयच्या लोकांक उतर दिलां ताणें, तो ते जाग्यार घालतलो हो इतलो म्हाका विश्वास आहा। कित्याक हो चीफ मिनिस्टर जो आहा, ही हॅज वर्कड with Manohar Parrikar. I have worked with Manohar Parrikar, our ex-chief minister, defense minister of the country. तेजी जी स्टायल आसली काम करपाची ती आमी शिकल्या, तोय शिकला, आमचे वांगडा जे ग्रुप आसलो सगळे जाण आमी शिकल्या। हाऊ टू डिलिव्हर, हाऊ टू गेट वर्क्स डन। जे उतर सीएमान दिला तो करतलो, पूण जे आमकां गोंयांक जाय ते ओपोज करचे न्हू। खूब गजाली लोक ओपोज करता। म्हाजो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट सालिगांव येतालो,
तेन्ना लोक NGT पुणे गेले, हायकोर्टान गेले, NGT दिल्ली गेले, आनी फायनली प्लांट आमचो येयलो. NGT सेट द प्लांट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. आयज हेच लोक जे ओपोज करतात ते आमकां गार्बेज धाडटा. आमी ट्रीट करता तेजी इंटू इलेक्ट्रिसिटी. तेणी येवन आयज प्लांट पळोवचो, म्हाका फोन करचे की मायकल वी आर कमिंग, वी वॉन्ट टू सी द प्लांट हाव इट इज फंक्शनिंग. लेट देम कम एंड सी इट. आमी आख्खे गोंयची गार्बेज कितली काडल्या ती येवन तेणी पळोवचे, म्हणजे ट्रीट कितली केली, कितले टन्स ऑफ गार्बेज वॉज लायंग इन द स्टेट ऑफ गोवा अनट्रिटेड. RDF आमी गोंयांसून हिंगा सिमेंट फॅक्टरींक कितले धाडला ते तेंच्यांनी हिशोब आमचे कडसून मागचो. हे जे कोण ओपोज करता पळय ते. सेम वे हांव सांगता तुका, आयज इलेक्ट्रिसिटीचो बरो व्हडलो प्रॉब्लम आहा गोंयान. जोर तर गोंयान इलेक्ट्रिसिटी येता, टावर व्हडले पोल्स येता, ते कित्याक आमी ओपोज करचे? हांव कंप्लीट करता पयलीं. यू गो टू कर्नाटका स्टेट, you go to south of India, Tamil Nadu, हांव फॉरेस्टान वचोन येवपी मनीस. आय लव टू सी द वायल्ड लायफ. थिंगा त्याय फॉरेस्टान टावर पोल्स घातलेले आहा. सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिलें घाल म्हणून, कित्याक इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पॉर्टंट. आनी आमच्या हितून कितले आहा, 14 पोल येता, जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणटा 17,000 झाडां कातरची पडटली, म्हणजे लायन वयरसून वयता म्हणून. पूण ती लायन जी आहा ती 100 मिटर्स अबाव आसता. ती 5 झाडां कातरिना कोणूच. खाली जिंगा ते 12 पोल कितें उबे जाता, वो 8 पोल उबे जाता, तिंगा सगळींच झाडां कातरची पडटा. पूण इलेक्ट्रिसिटी ही गोंयकारांक जाय, इलेक्ट्रिसिटी ही इंडस्ट्रीक जाय. आमचे गोंयकार खंय तरी कामाक वयतले, त्या स्वाताचेर ती इलेक्ट्रिसिटी जाय, त्या हॉटेलाक ती इंडस्ट्री जाय, ही इलेक्ट्रिसिटी जाय. हांव मानता की झाडां कातरप आमचे गोंयकारांक, गोंयकार केन्नाच म्हणनात तूं कातर म्हणून झाड, दुखता. बट एट द सेम टायम डेव्हलपमेंट जेन्ना तूं करता, इट इज एट अ कॉस्ट. आमी अंडरस्टँड जावपाक जाय. डेव्हलपमेंट कम्स एट अ कॉस्ट. इफ वी डू नॉट कट दोज फ्यू ऑफ द ट्रीज अँड रिप्लांट देम अगेन, देन इट इज अ बीग सीन फॉर अस. रिप्लांट जावपाकूच जाय. गोंयचे कितली एरिया फॉरेस्ट कवर आहा ते पळया, प्रायवेट फॉरेस्ट आहा ती पळया, म्हणजे गव्हर्मेंट फॉरेस्ट, प्रायवेट फॉरेस्ट, शेतां आनी बाकीची सगळीं झाडां जी आहा ती मोठ्या प्रमाणान आहा. हांव म्हणना झाडां कातरया, पण म्हापसा वयता पळय ते रोड जो तर आमकां गाडयो चलोवपाक जाय जाल्यार ते माड आनी आमकां कातरचेच पडले. कित्याक रोड जो 4 मिटर आहलो तो आमी 12 मिटर केलो. तेन्नाय लोकांनी बोबाव केलो. पूण तेच लोक आयज गाडी घेवन म्हापशा वयता. आतां डिवायडर घालता आमी म्हापसा वयताना. लोक म्हणटा कित्याक घालता डिवायडर बाबा, तूं आनीक झाडां कातरूंक सोदता? ऑलरेडी झाडां कातरलीं, आतां झाडां लावपाक जाय. जी म्हापशा वयताना आमी झाडां कातरलेलीं ती लावपाक जाय. एकदां रोड कंप्लीट जाले काय लायतले आमी. सो डेव्हलपमेंट कम्स एट अ कॉस्ट. हें गोंयकारान अंडरस्टँड जावपाक जाय. जें गोंयांक नाका तें आमी म्हणटा आमकां नाकाच. कोल, जो कोल 9 मिलियन टन्स आहलो, जो हिंगासर येतालो आदीसून, वो 6 मिलियन टन जाल्लो, 7 मिलियन टन जाल्लो, 8 मिलियन येतालो, तो येतलोच, तो स्टॉप करूंक जायना. जोर तर गोवा बिकम्स अ पोर्ट ओन्ली फॉर ट्युरिजम, देन इट कॅन बी स्टॉप्ड. ऑल्टरनेट दिवचे पडले सेंटराक आमी की लेट अस ओपन द पोर्ट ओन्ली फॉर ट्युरिजम सेक्टर. लेट द शिप्स कम एंड डॉक देर and passengers come out and they stay in Goa or roam around Goa and go back to their ship at night. Then no other activities allowed on the port. No coal handling, no iron ore handling, nothing is allowed. So iron ore can go directly and unload into the big ship in the high seas. So all these things have to be planned. You cannot say overnight ki coal bond कर म्हणून. पण कोल हँडलिंग 50% कमी करता म्हणून ऑनरेबल सीएमान सांगला. आणि हाऊ टू वर्क ऑन इट, हाऊ मच टाइम ही रिक्वायर्स टू वर्क ऑन इट, ही विल हॅव टू सेट अप अ कमिटी, स्टडी दॅट मॅटर अँड गिव्ह रिझल्ट्स इन 6 months. हांव
हे माझे मत सांगता 6 म्हयने हांव म्हणटा म्हणून CM 6 म्हयने आसतना कडेन कमी आसतलो पण कमिटी काडून तेजेर एक डिसिजन घेतले ते पार्टी म्हणून आनी CM म्हणून 100% हेजेर सोल्युशन येतले बट सगळे प्रोजेक्ट जर तर आमी ओपोज करीत जाल्यार गोंय फुडें कशें चलतलें हेचेर एक व्हडलो प्रश्न आहा आमी म्हणटा IIT नाका गोंयान पूण आमचे भुरगे IITian जावंक सोदता माय सन वॉन्ट्स टू बिकम अ IITian tomorrow your brother's son will want to become IIT why he has to go to Mumbai and stay there when we can have a IIT project coming in the state of Goa. We have opposed lot of good things in the state of Goa. This bridge where right now where I am standing I can see the bridge over here. This bridge was opposed. Atal Setu was opposed. हाजेर एकूच सांगता मायकल बाब पॅन्डेमिकाच्या पयलीं जितले पळय टावर घाल्ले फोनाचे ते सगळ्यांक आमी ऑपोज केलो पॅन्डेमीक जालें ह्या भुरग्यांक शिकचें पडलें आनी ह्याच टावरा कडल्यान तांकां कनेक्टिविटी येताली आनी मागीर ह्याच लोकांनी बोवाळ मारूंक लागले अरे कनेक्टिविटी ना. See, we have to understand that when people really oppose, we have to hear them and do the required changes. आता पॉलिटिकली ओपोज करता आनी दुसरे लोक फॉलो करता हे आमी कान दिवन मोत दिवन चिंतचें पडटलें आनी करचें पडटलें. पॉलिटिशियन जे पडिल्ले आहा गेल्या इलेक्शनाक जे शेणलेले आहा जेंकां पॉलिटिकल रिवायवल करपाक जाय थोडे जाण हो एक प्लॅटफॉर्म यूज करता की आमी खंय तरी रिवायव जातले आनी कोणाच्या मोड्यार म्हणजे आमी आतां सद्याक 10 वर्सां मेल्ले आहात 2 टर्म आमी शेणलेले आहा आतां फुडलें इलेक्शन लागीं पावलां आमी थिंगा वचोन खाली नारे मारया व्हडले हें करया वी वील बी पार्ट ऑफ द एजिटेशनाक हांवूय येतलो. लेट द एजिटेशन बी रियली फॉर गोवा एंड गोवन्स. जे ते म्हणटा कोल आमकां नाका हांवूय म्हणटा कोल नाका हांव थामपणी म्हणटा कोल नाका आय एम रेडी टू एजिटेट बट वी हॅव टू गिव चीफ मिनिस्टर सम टायम. ही डिडंट ब्रिंग इट येस्टरडे काल हाडूंक ना तेणें आयज बंद करपाक ताका टायम दिवचो पडटलो. 100% जे चीफ मिनिस्टरान उतर दिला आनी आमची आख्खी कॅबिनेट आमचे आख्खे MLA ताका फॉर आहा जे तेणें म्हटलां पळय ते आय वील रिड्यूस द कोल हँडलिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा ताका हें उतर सेंटराक मेवलां. द पोर्ट कॅन बी यूज फॉर ट्युरिजम पर्पज. तूं केरला वचोन पळय केदे व्हडल्यो शिपी येता पळय त्यो 5000 पॅसेंजर घेवन शीप येता थिंगा. ते चॅनल इतले बारीक पूण तेणी इतले ते खोल केल्ले आहा ड्रेजिंग केल्ले आहा की येदे व्हडल्यो शिपी ताका येवन लागता. 3 शिपी एट अ टायम येता ते पोर्टार लागता. ट्युरिजम एक्टिविटी फ्लारीश जाता सगळीं हॉटेलां फूल जाता रेस्टॉरंटांक गिरायक जाता थिंगासरले लोकलांक गिरायक जाता लोकल स्पायसीस खोपता लोकलाचे वस्तू खोपता हँडीक्राफ्ट्स खोपता सगळ्यो वस्तू खोपता. टॅक्सीचो बिझनस वाडटा टॅक्सी घेवन ते आख्खे केरला भोंवता जेन्ना 2-3 दिसांक शीप लागता थिंगा द सेम ट्युरिस्ट रोम्स एंटायर केरला हाफ ऑफ केरला इन दॅट टॅक्सी. सो this is called business for locals. This is how you have to think about a local. This is how we have to think about the real Goan who wants to stand on his own feet. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टराक थोडो टायम दिवया. कोल म्हणटा पळय तो आमी अगेन्स्ट सगळे गोंयकार अगेन्स्ट चीफ मिनिस्टरूय अगेन्स्ट. लेट अस गिव हिम सम टायम and he will definitely look towards it. But at the moment आमी जे म्हणटा हें बंद कर तें नाका हें नाका आनी आमीच काडटा आनी खंय तरी लंडनाक वयता वो आमीच काडटा खंय तरी दुबय वयता वो आनी दुसरे कंट्रीक वयता आनी थिंगा 40th फ्लोराचेर काम करता. हिंगा आमी म्हणटा 2nd फ्लोर नाका. हॉटेल जो तर येता 4 फ्लोरांचे 4च फ्लोरांचे ते नाका म्हणटा आमी आनी आमी आमच्या भुरग्यांक दुबय धाडटा आनी तो बाबा वीच हॉटेल यू वर्किंग तो म्हणटा आपूण उमके हॉटेलान आहात. You know, daddy, mommy, our hotel has got 35 floors. Our hotel has got 70 floors. Mommy, my daddy, म्हणटा अरे कितें 40 floors, 70 floors. म्हणजे 70 फ्लोराचेर आपलो चेडो थिंगा काम करूंक शकता. गोंयान 4th फ्लोर जो तर कोण बांदता
हॉटेल तेका ओपोज करप. म्हाका दिसता गोंयकारांनी आमी चिंतपाची गरज आहा. आमचे गोंयकार गोंयांत रावन कशे पयशे करतले, हाव दे वील स्टँड ऑन देयर ओन फीट, हाव दे कॅन स्टार्ट डुईंग गूड बिझनस विदीन दी स्टेट ऑफ गोवा, हाव दे कॅन बिकम सेल्फ सफिशियंट, हाव दे कॅन कमांड ओवर द बिझनस इन द स्टेट ऑफ गोवा. आयज भायले लोक येवन हिंगा धंदो करता. Why Goan cannot do it? Is my question. When we were, आमचे hospitality म्हणटा आमी, we are hospitable, Goans are hospitable. There are so many good restaurants created by Goans, but after 2 years, 3 years, we see this same restaurant being let out to outsiders. आमचे गोंयकार जे इतले ह्या इंडस्ट्रीन फुडें सरलेले आहा, हॉटेल इंडस्ट्री, रेस्टॉरंट इंडस्ट्री, गेस्ट हाऊस इंडस्ट्री, आमी पयलीं बरें बांदता, चलयता 1 वर्स, 2 वर्सां, 3ऱ्या वर्स काडटा आनी भाड्याक दिता की खंय तरी आमकां रेंट येतले म्हणून, आनी आमी त्या रेंटाचेर रावता. सुसेगाद. आमी सुशेगाद आसूंकूच जाय, हांव ना म्हणना, पूण एट द सेम टायम आमी आमचें गोंयकारपण आमी सांबाळपाक जाय, आमी राखपाक जाय. दॅट आमची फिश करी जी आहा, दॅट कॅनॉट बिकम समथींग एल्स इन गोवा. इट कॅनॉट बिकम रोगन जोश, इट कॅनॉट बिकम कश्मीरी करी, or it cannot become some other curry. It has to be fish curry only. शाकुती जी आहा ती शाकुतीच आसपाक जाय, कशकुती जावपाक जाय ना. त्या खातीर हांव लोकलांक आमच्या सांगूंक सोदता ह्या माध्यमांतसून की तुमी आमचे गोंयकारपण जे आहा ते आमीच सांबाळपाक जाय. ही आमची जी बारीक रेस्टॉरंट आहा ती तुमीच चलया. कोण तरी थिंगासून येतलो, कर्नाटकासून येतलो, कोण तरी बिहाराकसून येतलो आनी पंजाबाकसून येतलो आनी तो चलयतलो, आनी मागीर 1 वर्सान तुमची झगडी जाता. ती सॉल्व करपाक आमीच आहा. मागीर तो रेंट दिना, तो खंयचे म्हणून पयशे हाडून दितलो. तुमी कितले पयशे करूंक शकतात तितलेच तो करतलो. बट वी गोवन्स हॅव टू वर्क. लेट अस नॉट ओपोज थिंग्स फॉर द सेक ऑफ ओपोजींग. खंयचो तरी पॉलिटिशियन ओपोज करता म्हणून आमी थिंगा वचून उबे रावप ना. तो खऱ्यांनीच जी ओस्त आहा ती आमचे गोंयांक आनी गोंयकारांक त्रास जातली जाल्यार आमी ओपोज करूंकूच जाय. आमी येतले फुडें. इफ समथींग इज गोइंग टू बी रियली बॅड फॉर गोवा एंड गोवन्स, वी हॅव टू ओपोज. बऱ्यो गजाली ओपोज करून मागीर ती वस्त परतून येत ना. IIT गोंयांत केन्ना येवपाक आसली, आयज 20 वर्सां जालीं. ती IIT 4 जागे बदलले आनी IITच येयना आमकां. 4 जागे बदलले. गव्हर्मेंटान जागो एक्वायर केलो, इकतो घेतलो, कोणाक तरी पयशे फारीक केले, ओनराक, कोमनीदादीक फारीक केले. ती IIT म्हणटा ती आयज आमी पळोवंकूच ना. एक एग्जाम्पल दिता हांव. असले कितकेशेच बरे प्रोजेक्ट फॉर गोवा एंड गोवन्स येवपाक जाय आसले ते गोंयांत येवंक ना. वी हॅव मिस्ड द बस, वी हॅव मिस्ड द ट्रेन, वी हॅव मिस्ड द प्लेन, वी हॅव मिस्ड एवरीथींग. सो एटलीस्ट नाव वॉट इज गूड फॉर गोवा, फॉर गोवन्स, हें आमी करपाकूच जाय. आनी तेचेर तरी पॉलिटिक्स करया नाका, तेचेर तरी खंयच्या तरी पॉलिटिशियनाचें आयकया नाका. आमी आमची तकली उजार करया आनी जाय पळय ती वस्तू करया. नाका ती वस्तू करया नाका, नाका ती वस्तू ओपोज करया. आमी आहा ओपोज करपाक.